Argan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळो घेता आवाजवर 34 आणि 4 34 सिराक हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा गणी कवळदारा तुका गांवळापानी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुज्या नांवाच्या महिमेंत आमकां आशिर्वाद आसा. विशेष बापान सिराकाचो ग्रंथ आमी नियाळच्या वक्ता सर्गीच्या जाणवायेन तूं आमकां बरो हो ग्रंथ हो आवाजवर आमच्या जिवितांत आमकां प्रेरण जावं दी. मात्र न्ही आमची ही शिकवण आमची संवसाराच्या कश्टांत हांव आमकां राखून दी, संवसाराच्या बुलोवण्यांत आमकां राखून व्हरून दी. मात्र न्ही सर्गीची जाणवाय आमकां फावो जावं दी. पवित्रत्म्या आमच्या थंय तूं देवन ये आनी आमचे काळजां मनां देवाच्या उतराक तूं उगड. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवाजवर 30 आणि 4 हांगा ओळू 1 तावन 26 पर्यंत आसात. 1 to 26. फोकोळ बरोसो गिन्यान नातलेल्यांक फसयता आनी स्वप्नां मुटकांक पाकाटे फुटयतात. जो स्वप्नांचेर पाती येता तो सावळी दुरूंक सोदतेल्या वा वाऱ्या फाटल्यान धांवतेल्या मनशा सारको. स्वप्नांत दिसता तें फकत एक प्रतिबिंब, मुखामळा मुखार मुखामळाचें सारकें. अशुद्ध वस्तू वरवीं कितें शुद्ध करूं येता, फुटी वरवीं कितें रुजू करूं येता. बाकीत शाकून आनी स्वप्नां ही सगळीं व्यर्थ. प्रसूतपणाचे दुखीन असलेल्या स्त्रियेच्या कल्पना बरी. महोन्नतान ती धाडूंक ना जाल्यार ताची पर्वा करिनाका. कित्याक स्वप्नांनी जायत्यांक वांकडे वाटेक पायल्यात आनी तांचेर पातयेल्ल्यांचो नाश जाला. धर्मशास्त्र पूर्ण करूंक तसल्या फसवण्यांची गरज ना. प्रामाणीक मनशाच्या तोंडान संपूर्ण जाणवाय आसा. जायते पळण केल्ल्या मनशाक जायत्यो वस्तू कळीत असतात आनी जायतो अनुभव आसलेलो मनीस आपूण उलयता तें जाणा. अनुभव नातलेल्या मनशाक थोडेंच कळीत आसता, पूण पळण केल्लो मनीस जायती बुदवणकाय जोडता. हांवें म्हज्या पळणा वेळार जायतें देखलां. म्हज्याच उतरांनी वर्णूंक जायना तितलें हांवें समजून घेतलां. जायते फावटी म्हज्या जिवाक अपाय आसलो, पूण हांवें जोडलेल्या अनुभवा वरवीं हांव वाचलो. सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो, कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच कावजेवचो ना वा आपलें धैर्य सणसो ना, कित्याक सर्वेस्पर ताचो बरोसो. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्मो सुभागी. कोणाचेर तो पाती येता, कोण ताचो आदार. सर्वेस्पराचे दोळे ताचो मोग करतेल्यांचेर आसात. तो तांची बळिश्ट ढाल आनी बळवंत आदार. हुन वाऱ्यांतलो राखूंक आसरो. दोनपराच्या वताक सावळी. आदलाना जावच्याक रक्षण, कोणाना जावच्याक कुमोक. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे परजडाशें करता. तो भलायकी जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. अन्यायान जोडल्या वस्तूची बली कळंकीत. अधर्म्यांची भेटयली बली सर्वेस्पराक मानवाना. पातक्यांनी भेटयल्ल्या बलयां वरवीं महोन्नत प्रसन्न जायना. तांणी जायत्यो बलयो भेटयल्यात देखून तांची पातकां तो बोगशिना. दुबळ्यांच्या मालमत्त्यांतलें काडून बली भेटयता तो मनीस बापायच्या दोळ्या मुखार ताच्या पुताचो जीव काडतेल्या मनशा बरी. सुको उंडो दुबळ्यांचें जिवीत. जो तांकां तो मेळनासो करता तो कुनिगार. जो आपल्या शेजाऱ्याचें उदार पोशण करता तो ताचो जीव काडटा. जो वोवरेड्याक ताची मजुरी दिना तो रगत वरायता. एकलो बांदता आनी एकलो कोसलावन घालता. हाचे वरवीं तांकां परिश्रम शिवाय दुसरें कितें मेळटा. एकलो मागणें करता आनी एकलो शिराप घालता. सर्वेस्परान कोणाचो ताळो म्हूण आयकुचो. एक मनीस स्नान घेवन जाल्या उपरांत मोडें आपणीत जाल्यार ताणें केल्ल्या शुद्धीकरणा वरवीं ताका कितें फायदो.
जो आपल्या पातकांपासून उपास करता आणि उपरांत वचून परतून पातक करता ताची गती अशीच जाता. ताचे प्रार्थना कोण आयकत ताच्या प्रार्थने वरवीं ताका कितें फायदो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या आवास्वरांत आमकां थोड्यो गरजेच्यो संती सिराक शिकयता. पयलें जावन आसा स्वप्नां 1 ते 8 पर्यंत, ताच्या उपरांत 9 ते 12 पर्यंत पयल्या विशयान आमकां सांगता. 13 ते 17 पर्यंत देवाच्या बिरांत विशयान सांगता. ताच्या उपरांत 18 ते 26 पर्यंत बलिदाना विशयान सांगता. आमकां स्वप्नां पयण देवाची बिरांत आनी बलिदाना हाच्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा. तर आमी नियाळी हो आवाज स्वर आनी आमच्या जिविताक कितें लक्ती जाता तें पळोवया. पोकळ बरोसो गिन्यान नातलेल्यांक फसयता आनी स्वप्नां मुर्खांक पाकाटे फुटयतात. थोडे बरोसो दिवच्यान बारी हुशार बार फावटी तुमी पळयताय राजकीय व्यक्ती बरोसो दितात. पोकळ बरोसो एक बरोसो तो जातलो पूण आनी एक बरोसो पोकळ उतरांनी मात्र पोकळ बरोसो गिन्यान नातलेल्यांक फसयता आनी स्वप्नां मुर्खांक पाकाटे फुटयतात. स्वप्नां मुर्खांक पाकाटे फुटयतात. जो स्वप्नांत शेरपत येता तो सावळी धरूंक सोदतेल्या वा वाऱ्या फाटल्यान धांवतेल्या मनशा सारको. सो स्वप्नांत शेरपाती येता. सबार फावटी सबार जाणां म्हाका फोन करतात, फादर आमकां मस्त स्वप्नां पडटात, कितें करी जें आमकां कळीत जायना. पण स्वप्नां थोड्या फावटी बरी आमकां बरी पडटात, थोड्या फावटी वायटय पडटात. पूण स्वप्नाचो आमी स्वप्नांक भियेजय म्हणना. पयल्यान पयलें स्वप्नांक भिये नाकात. देवाचे जाल्यार देव ती खात्री करता. तुमी भियेजयस म्हणना. स्वप्नांत सबार घडटात. कित्याक म्हळ्यार स्वप्नां पडची कशी म्हळ्यार आमचें अनकॉन्शियस मायंड या सबकॉन्शियस मायंड भितर तें न्हिदताना तें जागे आसता. तो वळखान जाता आमच्या कुडीक न्हीद पडटा पूण सबकॉन्शियस मायंडांत घडली घडिता आमच्या मोती भितर या आमकां राती ताजो अनुभव जावंक पुरो. त्या खातीर सडवात एक सांगणी आसा, चड जेवल्यार चड स्वप्नां पडटात म्हणून. स्वप्नांक भियेजय म्हणना. स्वप्नां वरवीं आमचें कितेंच वायट आमकां जावचें ना. त्या खातीर स्वप्नां वरवीं आमी निराश जावचें नाका. पोकळ बरोसो गिन्यान नातलेल्यांक फसयता आनी स्वप्नां मुर्खांक पाकाटे फुटयतात. जो स्वप्नांत शेरपत येता तो सावळी धरूंक सोदतेल्या वा वाऱ्या फाटल्यान धांवतेल्या मनशा सारको. थोडे फावटी आमकां सगळें स्वप्न उडास उरना, अर्दें उडास उरता, अर्दें खंय गेलें कळना. त्या खातीर स्वप्नाचेर पाती येता तो सावळी धरून. पण म्हजी सावळी म्हाका धरूंक जायना. सावळी आसा वय सावळी धरूंक जायना, वारें आसा वय वारें धरूंक जायना. त्या खातीर स्वप्नां फाटल्यान धांवच्याची गती तितलीच. अशुद्ध वरवीं कितें स्वप्नांत दिसता तें फकत एक प्रतिबिंब. आयका, आमची सावळी प्रतिबिंब, स्वप्नां प्रतिबिंब. मुखामळा मुखार मुखामळाचें सारकें. त्या खातीर मुखामळा मुखार मुखामळाचें सारकें पडटा. त्या खातीर स्वप्नां आमच्या मोतींत थोडे फावटी आमी सकारात्मक नकारात्मक अशें चिंता न्हय गे. सबार फावटी ओडण्यो या ताळण्यो आमकां येता स्वप्नांत तसले बरो घडोवंक पुरो. त्या खातीर स्वप्नां खातीर आमी भियेजय म्हणना. अशुद्ध वरवीं कितें शुद्ध करूं येता, फटी वरवीं कितें रुजू करूं येता. त्या खातीर अशुद्धपण जावंक पुरो. थोडे फावटी आमची स्वप्नां तातूंत कितें शुद्ध करूं येता. या मुखामळा मुखार कितें मुखामळा मुखार गोंया फटी वरवीं कितें रुजू करी येता. आमी फटी समोन कितें रुजू करूंक साद आसा आमकां. बाकीत शकून स्वप्नां ही सगळीं व्यर्थ. बाकीत शकून स्वप्नां हें सगळें व्यर्थ. प्रसूतपणाचे दुखीत असलेल्या स्त्रियेच्या कल्पना परी. प्रसूतपणाच्या स्त्रियेक मस्त कल्पना पडटात खंय. त्या खातीर ती कल्पना तिची तें आसतात, भुरगे अशें जायचे तशें जायचे तशें तशें. थोडे फावटी आमची कल्पना इमॅजिनेशन महोन्नतान ती धाडूंक ना जाल्यार तांची पर्वा करिनाका. महोन्नतान ती धाडल्या जाल्यार तुका कळटाच ती. महोन्नतान ती धाडूंक ना जाल्यार पर्वा करिनाका.
कित्याक स्वप्नांनी जायत्या वांकडे वाटेक पायल्यांत आनी तांचेर पातयेल्याचो नाश जाला. स्वप्नांनी पायल्यांत, विजनांनी पायल्यांत, मॅसेजींनी पायल्यांत. त्या खातीर नाका जाल्ली विजनां, नाका जाल्ली मॅसेज्यो दिवंक वचनाकात. कित्याक स्वप्नांनी जायत्यांक वांकडे वाटेक पायल्यांत आनी तांचेर पातयेल्ल्याचो नाश जाला. धर्मशास्त्र पूर्ण करूंक तसल्या फसवण्यांची गरज ना. धर्मशास्त्र पूर्ण करूंक तसल्या फसवण्यांची गरज ना. प्रामाणीक मनशाच्या तोंडांत संपूर्ण जाणवाय आसा. प्रामाणीक मनशाच्या तोंडांत संपूर्ण जाणवाय आसा. त्या खातीर मोगोश भाव भयणीनो, आज आमकां हांगा पयलें हे विवरण तो दिता स्वप्ना विशयांत. त्या खातीर आमी भियोवचे न्ही. आसा बार जाणां म्हाका आयकोवची, तुमकां स्वप्ना पडोवंक बरो, राती प्रायज जातना थोडे फावटी बोव मारतात, थोडे लोटून गेल्ले बरें जाता, कितेंय दवडून आयिल्ले बरें जाता, जीव दोळे दिसतात. हे सकट आमच्या सबकॉन्शियस मायंडांत आमकां घडचें जावन आसा. आमी भियेल्ले ह्या हॉरर मुवी अशें पुरो पळोवन न्हिदल्यार आमच्या जिवितांत असले बरो घडीत आमकां पडटात. बरें चिंता, बरें वासा, देवाचें उतर वासा, बांगडें तुमी कर न्हिदा. जेजू म्हजी रात तूं आशिर्वाद, म्हाका पडची स्वप्नां आशिर्वादीत कर. प्रॉब्लेम ना, थोडे फावटी बरी स्वप्नांय पडची आसात. एक स्वप्न एखादो म्हणून आमकां एंटरटेनमेंट म्हणल्यार बरी. थोडे फावटी आमकां कश्ट जातात, कितें म्हणटात बेगीन दिसता. नॉर्मल आमच्या जिवितांत कशें घडटा तशें स्वप्नांनी घडटा. त्या खातीर आमी भियेसी म्हणना. आमी आयकलें तें वाऱ्या बरी, सवळे बरी, एक प्रतिबिंब मात्र आमकां कितेंच करूंक शकना. आनी दुसरे हांगा विशय तो सांगता, पयणा विशयान सांगता. सबार जाणां मस्त पयण करतात, यात्रेक पयण करतात, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक पयण करतात. कितली आमी पयणां चड करता तितली जाणवाय आमची चडटा. आमी शिकता दुसऱ्या दुसऱ्या लोकांत. हांगा तो सांगता, जायते पयण केल्ल्या मनशाक जायत्यो वस्तू कळीत असतात. जायते पयण कळीत केल्ल्या मनशाक जायत्यो वस्तू कळीत असतात. आनी जायतो अनुभव आसलेलो मनीस आपूण उलयता तें जाणा. जायते पयण केल्ल्या मनशाक जायत्यो वस्तू कळीत असतात आनी जायतो अनुभव आसलेलो मनीस आपूण उलयता तें जाणा. अनुभव नासलेल्या मनशाक थोड्यांच कळीत आसता. आज आमचें कितें आमी पयण करता जावं करो, शिकप शिकता जावं करो, आमी जाणवाय जोडी जाय. ती जाणवाय आमकां म्हणटा अनुभव ह्या संवसारांत आसतना, लोकां मदें जियेतना, जावं बरो युवा जाणां मदें वावर करतना, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत वेतना आमकां जाणवाय मेळटा. आमकां त्या गांवच्या विशयान आमकां कळीत जाता. अनुभव नासलेल्या मनशाक थोडेंच कळीत आसता, पूण पयण केल्लो मनीस जायती बुदवंतकाय जोडटा. हांवें म्हज्या पयणा वेळार जायतें देखलां. म्हज्या उतरांनी वर्णूंक जायना तितलें हांवें समजून घेतलां. जायते फावटी म्हज्या जिवाक अपाय आसलो, पूण हांवें जोडलेल्या अनुभवा वरवीं हांव वाचलो. जायते फावटी म्हज्या जिवाक अपाय आसलो, हांवें जोडलेल्या अनुभवा वरवीं हांव वाचलो. त्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो, आमी थोडे फावटी आमी एक्सपोजर म्हणटा आमच्या YCS ICYMांत भुरग्यांक कॅम्पाक आपूण व्हरता. ह्या विविध जाग्यांनी कन्वेन्शनां करता आनी ह्या द्वारे त्या भुरग्यांची जाणवाय चडटा. म्हाका कळीत आसा, साबार 15 वर्सां युवा वावरांत हांव आसतना त्या हळ्ळेंत हांव आयिल्ले, ह्या ट्रायबल विलेजांत हांव आयिल्ले चेडके चेडवां आज बऱ्या अंताक पावल्यात. कित्याक तांकां तें पळयना या तांकां तें एक्सपोजर ज्या दुसऱ्या दुसऱ्या लोकां मदें समोर सडावो तो आमकां सावथ आनी नॉर्थाक वटू मेळोंक जायना. पूण युवा मिसावांत एक आमकां अवकाश, ह्या थोड्या प्रोग्रामांनी आमकां अवकाश मेळटात. ते अवकाश आमी होगडावंक नजो आनी आमच्या भुरग्यांक एक्सपोजर दिवचे. ह्या सगळ्या संघटनाद्वारे चड आनी चड तांणी अनुभव आनी तांचें जिवीत उजवाडाचें जायचें न्हय, एक संकुचित ल्हान मनोभावाचें जावचें न्हय. हांगा मुखार आमी पळोवचें जाल्यार देवाच्या भिरांते विशयांत आमी आयकता. आमी देवाच्या भिरांते विशयांत मस्त आयकलें. पयलें आमी आयकलां जावं पुरो आवाज स्वर सिराकाचो 32 ओड 14,33 पर्यंत देवाचे भिरांत म्हळ्यार कितें म्हणून ताचे पयलेंय आमी आयकलां. सबार फावटी आमकां सिराक सांगता देवाची भिरांत कित्याक कशी गरजेची आनी देवाच्या भिरांतेंत आमकां कितें आशिर्वाद आसा, देवाची भिरांत धरतल्यांक कितें सक्कड फावो जाता ताचे विशयांत आमी ह्या
ह्या दिसांनी ह्या उतरांनी आमी आयकलां. तुम्ही फाटीं गेल्यार तुमकां कळटलें. पूण हांगा आज आमी आयकता 13-17 तो परत आमकां सांगता सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवा सांगता आसा तो जियेतलो. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्मो जियेतलो. कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. कोण सर्वेस्पराचेर भिरांत धरतली? तारकाचेर म्हणजे सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात. त्या खातीर आज आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक जाय. सर्वेस्पर आमचो देव, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत आनी सर्वेस्पर आमचो तारक. आज ताणें आमकां जेजूक तारक करून दिला. म्हटल्यार सर्वेस्परूच पोरण्या सोल्ल्यान तांकां तारक जावन आयलो. इस्रायल परजेक ताणें सोडयलें. तांबडे दर्यांतल्यान पांय भिजयत आसतना आपत व्हेलें. खडपांत तावन उदक दिलें. आकाशांत तावन मन्ना दिलें. तारक जालो तांचो. फातकांत तावन सुडका दिवन जेजूक ताणें आमच्या खातीर पाठयलो. सर्वेस्पराचे भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो. कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच काऊ जेवचो ना. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदींच काऊ जेवचो ना वा आपलें धैर्य सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्परूच ताचो भरवोसो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, ह्या भरवोसो दवरता, ह्या भिरांत धरता तो केदींच काऊ जेवचो ना. आनी एक रिती सांगचें जाल्यार सर्वेस्पराचो मोग करता तो केदींच काऊ जेवचो ना वा आपलें धैर्य सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्परूच ताचो भरवोसो. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्मो सुभागी. देवाची भिरांत धरता तो आत्मो सुभागी, आशिर्वादीत जाता. आनी कोणाचेर तो पात येता? कोण ताचो आधार? सर्वेस्पराचे भिरांत धरता तो आत्मो सुभागी. कोणाचेर तो पात येता? कोण ताचो आधार? सर्वेस्पराचे दोळे ताचो मोग करतल्यांचेर आसात. त्या खातीर तुमी चिंतूंक नजो हांव देवाचो मोग करचें देवाक कळटा की ना म्हणून. देवाक कळीत आसा. फ्रँकली मोग करता की ना की देवाक कळीत आसा. सर्वेस्पराचे दोळे ताचो मोग करतल्यांचेर आसात. तो तांचे बळिश्ट ढाल आनी बळवंत आधार. सर्वेस्पर तांचे बळिश्ट ढाल आनी बळवंत आधार. खून वाऱ्यांतलो राखूंक आसरो, दोनपराच्या वताक सावळी. खून वाऱ्यांतलो राखूंक आसरो, दोनपराच्या वताक सावळी. आदलाना जावच्याक रक्षण, पडना जावच्याक कुमोको. आदलाना जावच्याक रक्षण, पडना जावच्याक कुमोको. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे परजळाशे करता. देव आमचो आत्मो उत्साहान भरता. सबार जाणां पळयल्यार निरासपणो, जडाई, एकसूरपणो, तशेंच रितेपणो हे सगळें आमकां अनुभव जाता. पूण सर्वेस्परा सांगता आसतना आमचो आत्मो उत्साहान भरता. आसा आमचो आत्मो उत्साहान भरला गी? न्हय निस्तेज जाला गी? Are we joyful Christians or funeral faced Christians? आमी उत्साह भरीत क्रिस्तांव जावन आसांव गी? या मरणाच्या घरा येतना करता पळय तोंड तशें आसली क्रिस्तांव जावन आसांव गी? आमचो उत्साह आमी पळय हर एक दीस हर एक घडी आमचो तितू उत्साह चड जायत. त्या खातीर आमी तें गायन गायता न्हय गे? संताप मुग्धता संतोष उपजता, संतोष उक्कुते, संतोष उक्कुते, संतोष उक्के उक्कुते. म्हळ्यार संतोष आमच्यो ते बरोवन ओमतोच्या मापान. त्या खातीर देव कितें सांगता? हांव तांकां बरोवन ओमतोच्या मापान दिता. बरोवन ओमतोच्या मापान. देवाचो मोग तसो, देवाचो संतोष तसो, देवच तसो. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत उत्साह आसा जाय. आमकां देवाचें उतर वाचतना कितें घडटा? वी बिकम मोर एक्टीव, अलायव्ह. Active and alive. Word of God is active and alive. जिवंत आसता. म्हटल्यार जिवनांतले बरें निस्तेज जावन आसता. आमी निस्तेज जावन आसूंक देवान आमकां रोसूंक ना. उत्साह बरी जावन आसा जाय. संतोष बरी जावन आसा जाय. संतोषाची मुखामळ आमची जावन आसा जाय. तो उत्साहान भरता. दोळे परजळाशे करता. आमचे दोळे कितें करता? परजळाशे करता. तो भलायकी, जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. तो भलायकी, जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. देव तसोच तो भलायकी दिता, जिवीत दिता, आशिर्वाद दिता.
मग आमी आयकलें पयलें स्वप्ना विशयांत आयकलें, ताज्या उपरांत पयणा विशयांत आयकलें, ताज्या उपरांत देवभिरांती विशयांत आयकलें. आतां बलिदाना विशयांत ओड 18-26 18-26 बलिदाना विशयांत हांगासर कितें सांगता आमी पळोवया. अन्यायान जोडिल्ल्या वस्तूची बली कळंकीत. पण अन्याय म्हळ्यार असो सोर नाणें 100 रुपया आमी देवाक घालता. ह्या मार्केटीक गेल्यार तरकारी इल्ली सोरली आनी देवाक दिली. अन्यायान जोडिल्ल्या या अन्याय केलो तातूंत जोडिल्ल्या वस्तूची बली कळंकीत. त्या खातीर पळया देवाक कितेंच कळंकीत आमी भेटोवंक नजो. आमचें जिवीत जावं करो, आमच्या भितर उणेपण आसा, आमकां कुमसर आसा, सक्रामेत आसा, बदलावण्याक अवकाश आसा. अन्यायान जोडिल्ल्या वस्तूची बली कळंकीत. अधर्म्यांनी भेटयल्ली बली सर्वेस्पराक मानवना. अधर्म्यांनी भेटयल्ली बली सर्वेस्पराक मानवना. त्या खातीर आमी अन्यायान जोडून देवाक दिवचें न्ही. अधर्म आसारसून आमी बली भेटोवची न्ही. त्या खातीर आमचें काळीज देवाक जाय. अ ट्रान्सफॉर्म्ड लायफ एंड ए ट्रान्सफॉर्म्ड हार्ट. म्हणजे बदलाव, एक नवें काळीज आनी नवें जिवीत आमकां जाय. पातक्यांनी भेटयल्ल्या बलये वरवीं महोन्नत प्रसन्न जायना. तांणी जायत्यो बलयो भेटयल्यात देखून तांची पातकां तो बक्षिना. पण आमच्या देवाक आमी लोस दिवंकू जायना. We cannot bribe our God. We cannot bribe. Never ever think that you can bribe God. If you think you are a foolish, you are a coward. आमी मूर्ख जावन पावता. त्या खातीर पातक्यांनी भेटयल्ल्या बलये वरवीं महोन्नत प्रसन्न जायना. पातकां दवरून आमी बली भेटोवंक जायना. जेजू आमच्या एकल्याची पातकां बक्षुणेपण आसा, महापातकां आसात गी. तांणी जायत्यो बली भेटयल्या देखून तांची पातकां तो बक्षिना. पातकी जायत्यो बली भेटयता त्या खातीर तो पातकां बक्षिना. एग्जाम्पल सिंपल दिवचें जाल्यार हांव येवन अर्घा मिसान दिता, तेसावांच्या मिसान दिता, ह्या आत्म्याक मिसान दिता, दी भारी बरें. ताज्या वरवीं तुजी पातकां बोगसना. तुजें जिवीत कितें करी जाय, तुवें कुमसार जाय जाय. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो ती वळखता ताका दया लाभता. वन हू हाइड्स हिज सिन्स, there is no success in his life. One who confesses, God shows mercy. त्या खातीर बारीक गरजेचें आमकां पातक्यांनी भेटयल्ल्या बलये वरवीं महोन्नत प्रसन्न जायना. तांणी जायत्यो बलयो भेटयल्या देखून तांची तो पातकां बक्षिना. पातकां बक्षी जाय जाल्यार आमी पाश्चातापाव जाय. आमी देवा थंय फाटली जाय. आमचें पातकी जिवीत आमी सांडी जाय. दुबळ्यांच्या मालमत्त्यांतलें काडून बली भेटयता तो मनीस बापायच्या दोळ्या मुखार ताच्या पुताचो जीव काडटल्या मनशा बरी. आतां आनी एक सोरोल्लें ह्या पातक्यान भेटयलें. दुबळ्यांचें लुटता जावं बरो ताचें आस्त ताची वस्त लुटून दुबळ्यांच्या मालमत्त्यांतलें काडून बली भेटयता तो मनीस. बापायच्या दोळ्या मुखार ताच्या पुताचो जीव काडटल्या मनशा बरी. म्हळ्यार कितल्या कठिणायेचीं उतरां. दुबळ्यांच्या मालमत्त्यांतले काडचो, दुबळ्यांक दंडसो, दुबळ्यांक अन्याय करचो आनी तांचे तो काण बली भेटोवचो. तो बापायच्या दोळ्या मुखार पुताचो जीव काडटल्या मनशा बरी. सुको उंडो दुबळ्याचें जिवीत. जो तांकां तो मेळनासो करता तो गुन्हेगार. पण आज दुबळे जावनूच आसा. कितलो सुको उंडो म्हळ्यार दुबळ्यांक जियोवचे हक्क आसा. सुको उंडो दुबळ्याचें जिवीत. आज दुबळ्याचें जिवीत काडी नाका. दुबळ्याचें जिवीत जो तांकां तो मेळनासो करता तो गुन्हेगार. सुको उंडो दुबळ्यांचें जिवीत जो तांकां तो मेळनासो करता तो गुन्हेगार. जो आपल्या शेजाऱ्याचें उदार पोशण काडटा, म्हळ्यार आनीकल्याची पोटाचो ग्रास काडटा, उदार पोशण काडटा, तो ताचो जीव काडटा. जो वौरड्याक ताची मजुरी दिना तो रगत वरयता. पण हांगा थोडी उदाहरणां दिवची जाल्यार आमकां कंपाउंड आसा आमच्या नेक्स्ट आसा आमी वाट दिना. थोडे कडेन आसता. थोड्यांच्या घरांनी पळयल्यार हांगासो जागो तुमचो, थंयचो मुकलो तांचो आनी एकल्याचो. म्हळ्यार तूं जर तर कितेंय जावं दी वाट दिनासतना रावशी जाल्यार तूं देवाक पाठ करताय. तुजे पेलेसो तूं मोग करनाय. संप्रो संबार असली पुरो घडीत घडते आसात कोर्टांत केस दवरची आनी ती हांगा पळया तसले मागणे तसली बलिदानां देव आयकताय. अन्यायीत
जावंक पुरो तो वेविचार, जावंक पुरो तो कामुकपण, जावंक पुरो ते केस कितेंय अन्यायान केल्लें देव केदीस मेसवना, स्वीकार करना. सुको उडो दुबळ्याचे जिवीत काडी नाका. जो तांकां तो मेळनासो करता तो कुनिगार. ताका तांचो उंडो मेळनासतना करता तो कुनिगार. ऑलरेडी आमकां कळीत आसा कितलेशे जण, कितलेशे व्यक्ती ह्या दुबळ्यांक कशे दंडसितात म्हणून. जो आपल्या सेसाराचें उदार पोशण काडटा तो तसो जीव काडटा. जो ओवरेड्याक ताची मजुरी दिना तो रगत वरायता. जो ओवरेड्याक ताची मजुरी दिना तो रगत वरायता. एकलो बांदता आनी एकलो कश्ट लावन घालता. एकलो बांदता आनी एकलो कश्ट लावन घालता. हाचे वरवीं तांकां परिश्रम शिवाय दुसरें कितें मेळटा? थोडे फावटी आसा, थोडे सांगचें आसा, तो पदरा पळयलो ताणें बांदलें आनी कश्ट लावन घालें, मुखल्यान बांदलें कश्ट लावन घालें. तशें जावन नजो. पळय हांगा कितें जाता, एकलो बांदता आनी एकलो कश्ट लावन घालता. आनी तुवें आसा राजकीय जें ताणें बांदलें बस स्टँडाचें नांव आयलां न्ही, तें काड आनी दुसऱ्यान एक बांद. पयशे कोणाचे की गेले. नांव येवचे खातीर गांव जाल्यार पाड जावं दी, तांकां पडोवन वचोंक ना. जो आपल्या सेसाराचें उदार पोशण काडटा तो ताचो जीव काडटा. जो ओवरेड्याक ताची मजुरी दिना तो रगत वरायता. ओवरेड्याक मजुरी दिनासतना तूं चिटींग करनाका. तो ताचें रगत वरायता. एकलो बांदता आनी एकलो कश्ट लावन घालता. हाचे वरवीं तांकां परिश्रम शिवाय दुसरें कितें मेळटा? एकलो मागणें करता आनी एकलो शिराप घालता. सर्वेस्परान कोणा सोताळो म्हूण आयकुचो? थोडे एकलो मागणें करता, एकलो शिराप घालता. सर्वेस्परान कोणा सोताळो म्हूण आयकुचो? एक मनीस स्नान घेवन जाल्या उपरांत मोडे आपडीत जाल्यार, पण न्हावून जाल्या उपरांत तो नाला कितें अशुद्ध जाल्लो म्हूण नाला वचून मोड्या पडटा. तशेंच आमी देवा थंय आसली अन्याय अक्रम अनितीक वळार जावंक नजो. एक मनीस स्नान घेवन जाल्या उपरांत मोड्या आपडीत जाल्यार ताणें केल्ल्या शुद्धीकरणा वरवीं ताका कितें फायदो? ताणें शुद्धीकरण केलें मग कितें जालें, ताका कितें फायदो? सो आपल्या पातकां पासून उपास करता आनी उपरांत वचून परतून पातक करता. कितें करता? उपास करता, उपरांत वचून परतून पातक करता. ताची गती अशीच जाता. ताचें प्रार्थना कोण आयकत? ताच्या प्रार्थना वरवीं ताका कितें फायदो? ताचें प्रार्थना कोण आयकत? ताच्या प्रार्थना वरवीं ताका कितें फायदो? जो आपल्या पातकां पासून उपास करता आनी उपरांत वचून परतून पातक करता. हें कशें म्हळ्यार चिखलांतल्या नितळ केल्ल्या दुकोर परत चिखलाक येता. पेटो आपण खोलेंच परत खाता. तांची गती अशीच जाता. ताचें प्रार्थना कोण आयकत? ताच्या प्रार्थना वरवीं ताका कितें फायदो? तर आज आमी ह्या करिज्माच्या काळार जावं आदवेंताच्या काळार, करिज्माच्या काळार चड उपास मागणें करता. पूण हाचो उद्देश आमचे थंय निस्परिवर्तन जाय. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, आयचें वाचप जावं बरो अवस्वर 34, 30 आनी 4 आमकां स्वप्ना विशांत, परिणाम विशांत, देवबिरांती विशांत, तशेंच बलिदाना विशांत आमकां शिकवण दिता. आनी शिकवण आमी घेवया. आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या मेटांनी, देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमी बांदून हाडया. क्रिस्ताक साक्षावन जियेवया. एक दीस त्या सासणीक जिविताक आमचें पयण आमी करया. सर्वेस्वर बापा आघाडीत काकुळदारा तुकार गांवगळापती वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तूं आमकां भर. जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर दी. कोड मोत आत्म तुका समर्पण दिता. आयच्या दिसा आमी आयकल्लें स्वप्ना विशांत, परिणा विशांत, देवबिरांती विशांत आनी तशेंच बलिदाना विशांत आमकां तूं अभिशेक कर. आमचें उणें पोट बक्षी, आमचें तें कितें आमी करेक्ट करूंक आसा, सारकें करूंक आसा, आमकां ती सर्गीची जाणवाय तूं फावो कर. आनी आयच्या दिसा इस्वत आयकली रियेक्टली तांची भुरगीं बाळां, वडिलां, युवक युवती, नेणटी भुरगीं, इस्कॉल कॉलेजीची भुरगीं, तांचेर हुशार नासलेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तूं देव आमचो गूण करचो. तूं देव आमकां सांबाळून व्हरचो, राखचो. तूं देव आमचो मोग करचो. तुज्या मोगान तूं आमकां भर. तुज्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. तुज्या कृपेन तूं आमकां भर. जें कितें उणें पडलां तें तूं आमकां भरती कर दी. काना शारी मागले मागीर तूं आमच्या खातीर माग
आनी सर म्हज्या परचे खातीर माग ही सुवात आयकोच हर एकल्याचेर जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वाद देवन दी. तुमचे भितर असली पिडा शिडा हंकर बनपस बंदोड्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून मोडून पण उडयता. टच देम लॉर्ड, फायर अपॉन देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी सिसा म्हज्या खातीर म्हज्या सुवातेच्या मिसावा खातीर मागा. आमेन.